जेजू क्रिस्ता ताच्याकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतान सलमलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मोजबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकताल पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सस्नाचें जिवीत आमीन. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगसितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवारण मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागीन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागीन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागीन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळुया आयज दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जेसमानाच्या मोळ्यांत मागणें करतना आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगसितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे दयेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो अपूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माय आमा पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतले उजेतले सगळे आत्म्यांक बोकोर चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या रोज अंगणांक सोम जेजू क्रिस्ताक एका कांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका झरमोण मारले.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सारगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव्य आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव्य आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव्य आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत जेताय साव स्त्रामदे तुम सदव आनी सदव तुझा पूज जेसू. मागेंदी मरे देवाचे माये, आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सर्वता आमेन. ओ मुझे जेजस बोगस आमकां निवारण कायम कोणांतले उज्यांतले और सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालो. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले बोगसितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तान्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या ताईंसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेंसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां फाती विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेंसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां फाती विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हणजे जेजू बोगोस आमकां निवारम कायम कोणातल्या उज्यांतले सगळ्या आत्म्यान करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो कालवा दोंगरार आपल्या कांदार तो बारादी कुरीस घेवन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रास आमकां येवं. तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदवी आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदवी आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा उस्त्रामध्ये तूं सोदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सरता आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवारम कायम कोणातल्या उज्यांतले सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुसा दोगा चोरां मदें सगळे सभे माजर आनी आंकवार मरे दिश्टी मुखार. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेंसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेंसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेंसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आनी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगो समका आणि वाऱ्याम कायम कोणातल्या उज्यातले सगळे आत्मे सरकार नमार राणी काकुतीचे माई तू घे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवसो आम्ही पोटेच्या येवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थिता. आमचे दया शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाळी आणि मोगाल दुलोब आंकवार मारे आणि ह्या पोटेसा उपरांत तुजो पूज्य येजू आमकां दाखय. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझ्या दयेचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. भागिंदे मरे देवाचे माई आम्हा पापियां फाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन.
Sugliami etai soya, sugliami lagi sohorya, dunia dewa paganuya, anu namso dargasuya, darolatu kolok dunia, jivitatu suruh dunia. आमका भुरग्यांक तूं वाटाकोय तुज्या राशान भरून बाबूय दारोणाक तूं पडप दोनिया जिविता तूं झुरू दोनिया आमका भुरग्यांक तूं वाटाकोय तुज्या राशान भरून सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी माई मोगाचो येवकार आयज ह्या चवथ्या नोवेनान आयचे चवथे नोवेन भेटयता समुदाय इग्रेजा 2 ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आयज आमी दुसरे इंतेसांव भेटयता भलायकी पासत फेलिक्स मिस्किता आनी फामील मिस भेटयता. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात चार्ल्स आनी लुड्डिना फेर्नांडीस तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. पासेन्सा मास्करेनेस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन मागुया आमी आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत आयज जे आमचे भाव 6 जाणांचेर FIR केल्ले तांकां 2 जाणांक नोटीस काडलेलो आसा जाल्यार तांचे पासत मागुया. सरकारा पासत मागुया आमच्या होम मिनिस्टरा पासत डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो होम मिनिस्टर ताचे पासत मागुया देवान ताका फावो तितलो उजवाड आनी गिन्यान दिवंक लोकांचेर नाका जाल्ले आरोप घालिना जावं आनी जे कितें FIR घातलेले आसा ते फाटीं घेवंक आमी आमच्या मंत्र्या पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या बाबड्यानो आयज आमची गोंयची आर्चडायसीस पवित्र क्रिस्ताचे जैत ही परब समरमता. खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माची निशाणी. ह्या खुर्साक आमी मान दिवन ह्या खुर्साक आमी आमच्या जिवितान आनी आमच्या जिविताचो एक भाग करून फावो तो मान आमी दिवया. आनी ह्या खुर्सा उद्देशी आमच्या जिवितान जें वायट आसा तें पयस करून आमी जैतिवंत जावया. आनी आयज आमचे तयारेचो परबेचे तयारेचो चवथो दीस जावन आसा. फावो ती तयारी करूंक आमी तयार जावया आमचेर आमच्या गांवचेर आनी आख्या संवसाराचेर. खेरीत भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर हाचे मजतीन देवाची कृपा आनी देवाचो आदार मागुया. आनी आतां आमची पातकां वळखून घेवया. देवा मुखार आमचें खालतेपण दाखोवया आनी पातकांचें बोगसणें मागुया आनी म्हणुया हांव पातकी सर्पदिला देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच वर मरये सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्पदिला देवाक
विनोदी कराकून पागता सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक Amen. Sumia kaklutku Krista kaklutku Sumia kaklutku प्रार्थुया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी थंय उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण ओगोणीत सानवायन आनी मोगान तुवें थारायलें हो गूट ओळखून तुजो अप्रमीत मोग आनी आमी वाकाणटां आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. लंगोटीच्या पुस्तका वेले वाचप ह्या दिसांनी इस्रायल पोरचा पोर दोंगरार सोडून एडोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली वाटेर लोकांक पुरो जालें ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर काडली ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना उदकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयल्या तेन्ना देवान लोकां मदीं उज्याचे सोरोप धाडले लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलां सर्वेस्पोरान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोदी कोर मोइजेसान पोरचे खातीर विनोदी केली आनी सर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो म्हणटोच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो देवाचें उतोरें देवाचे उपकार आमचो जबाब सर्वेस्पोरान केल्लें तें कधीच विसरूं नये परतून म्हणुया सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये म्हजो उपदेश शीत दिवून आयक म्हजे पोरचे हांव सांगूंक वेता ताका कान दी ओपाऱ्यांनी खबर सांगता पुर्विल्ले गूट तुमचे दोळे मुखार उगडापे करता जबाब सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये तो तांकां मार घालतालो
तेन्ना ती ताका सोडूंक लागताली आनी काळजांतान ताचेशी परतताली. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं न्हय. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंठाची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ले कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोनवालायेन ताचे पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं न्हय. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी जेजू क्रिस्ता नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दयेन सोडवण केली. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जिवामा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांतल्यान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोण्यात सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या बाबणेनू, भाग्यवंत मादर तेरेसा सुमार 23 वर्सां जालीं ती मरून गेल्यार, आनी सुमार 4 वर्सां जालीं तिका पाप साहेबान सांत म्हणून भाग्यवंत म्हणून परगट केल्यार. मादर तेरेसा एक भाग्यवंत कशी आमच्या काळावेली ती. आमी तिका थोड्यांनी पळयलां. म्हाका एक खाशा अनुभव तिकडे आसा. हांव तिका मेळ्ळां म्हज्या जिवितांत एक फावट तरी. अशें जायत्या जाणांनी तिका टीव्हीचेर पळयल्या, तिचे विशीं वाचलां आनी तिची खबर आमी जायत्या कडच्यान घेतल्या. तिचें जिवीत जावन आसलें एक पोरचलीत देख आख्या संवसाराक.
आख्ख्या संवसाराचो मान तिका आसलो तिच्या वावरा खातीर. देवाच्या मोळ्यान ती वावर कोत्ताली भियेनासतना आनी बरो वावर कोत्ताली. देवाचो वावर करूंक ती भियोंक ना. देवा खातीर आनी देवाच्या वावरा खातीर भीक मागोंक ती लॉजोंक ना. पिड्यास्तांचे गरजेवंतांचे सेवा करूंक ती फाटीं सरोंक ना. अशें करून तिच्या बाबड्यानू तिणें आपलें जिवीत परजोलीत केलें, संवसाराक जागोयलो आनी सगल्यांक आमकां आपल्या जिविता उदेशी तेणी जागृत करून दाखयलें की आमचें जिवीत जावंक जाय परजोलीत. आनी ह्या परजोलीत जिविता उदेशी भाग्योन मदे तेरेजा जावंक पावली गोवाय जेजू क्रिस्ताचो. आयज आमी आमची तयारी चालू दवरल्या आमचो आस्कारी भाग्योत फ्रांसीस सावेर हाचे परबेची. भाग्योत फ्रांसीस सावेर एक दुसरेच तरेचो 16व्या शेंकड्यान जियेलोलो दुसरेच तरेचो वावर कोत्ता. आनी तो वावर म्हटल्यार दर परगोटणेचो वावर. आनी ह्या दर परगोटणेच्या वावराक लागून तिच्या बाबड्यानू ताणें आपलें घर सोडून दिलें, आपली फामील सोडून दिली, आपले फामिलीची ग्रेस्काय आसली ती सोडून दिली, आपलो गांव सोडून दिलो, आपलो देश सोडून दिलो आनी दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या देशांनी वचोन देवाक जेजूक ताणें परगट केलो आनी जेजूचो व्हड परगटणार जालो. आनी अशें करून ताणें आपल्या जिवितान एक खेरीत देख दुसऱ्यांक दिली आनी आपलें जिवीत देवा मुखार आनी आमचे मुखार समाजा मुखार ताणें परजोलीत केलें. अशें करून ताणें जोडून घेतलो एक खेरीत संबंद देवा आनी मनशा सोबें. तुज्या बाबड्यानू आयचो विशय जावन आसा जिविताचे परजोलीत देखी वरवीं आनी संबंदांनी भाग्योत फ्रांसीस सावेर जावंक पावलो एक गोवाय जेजू क्रिस्ताचो. ह्या विशयार आयज आमी नियाळ करतना देवाचे उतर कितें सांगता तें आमी पळोवया. पयल्या वाचपान आमी आयकलां लोकघंटीच्या पुस्तकांतलें वाचप. मोजेस जावन असो एक फुडारी इस्रायल पुर्जेचो. देवान ताका खेरीत भशेन विचून काडलेलो आनी इस्रायल पुर्जे सांगता तो जियेतालो. ही इस्रायल पोसा जशी आमी आयकलां देवाचेर गुणगुणटाली, जायत घडये देवाचेर वायट पासून उलयताली, खुशाल नासली. तरी पूण मोजेस एक बरो फुडारी कसो ते पोरजेक आपूण एकठांय दवरता, तांकां बरेपण शिकयता आपल्या जिवितांतल्यान आनी तांचो आनी देवाचो खेरीत संबंद बांदून घेता. आपली जिविताची देखी उदेशी तो इस्रायल पुर्जेचो संबंद देवा लागीं जोडून घेता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आपल्या बापाची येवजण आपल्या जिवितान मानून घेता आनी तो जाणा ही बापाची येवजण सोंपी न्हू म्हणून आपलें जिवीत ताणें खर्चीचें पडटलें देखून तो जाणा आसलो. पूण तरी पूण आपल्या बापाची येवजण तो मानून घेता आनी आमकां एक खेरीत परजोलीत देख जावंक पावता वो देख दिता आपल्या जिवितांतल्यान की आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक जाय, देवाची येवजण कितें आसा ती आमकां आमच्या जिवितान ती आमी मानून घेवंक जाय. हें जेजून आयज आमकां आयच्या शुभ वर्तमाना उदेशी शिकयलां. आनी तुज्या बाबड्यानू ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब आयज कितें काय? दोन वस्तूंचेर आमी नियाळ करता आयज. पयली वस्त आमचें परजोलीत जिवीत आमकां दर एकल्याक हो देव एक सोयेक दिता आमचें जिवीत परजोलीत करूंक. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जायत्यो वस्तू आमी शिंगता कशे परेन आमचें जिवीत परजोलीत करून आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता ताचे वयर शिकवण आमकां मेळ्ळ्या आनी तरेतरेची शिकवण आमी ह्या दिसांनी घेता.
तर आमचें जिवीत तुज्या बाबड्यान परजोलीत करूंक हो एक आमी उपाय काडूंक जाय आमच्या जिवितांत. दुसरी वस्त एकामेका सोबे संबंदाची गरज आसा. एकामेका सोबे तसो देवा बापान, देवा पुतान आनी देवा स्पिरितान एक संबंद आमकां दाखयला. तसो संबंद आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक जाय. अदी करून आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायान, आमच्या वाड्यान, गांवांत सगल्याक थंय आमी मिसळ जाता. थंयसरूय इतल्या जाग्यांचेर खेरीत भशेन आमचो संबंद आमी जोडूंक जाय. हो संबंद देवा सोबे आनी मनशां सोबे. तुज्या बाबड्यान आमी आमच्या जिवितांतल्यान परजोली देख दितली जाल्यार आनी आमच्या जिविता उद्देशीं एकामेका सोबे बरे संबंद बांदतलीं जाल्यार आनी थीर करतलीं जाल्यार थोड्या वस्तूंची आमकां गरज आसा. त्या थोड्याच वस्तूंचेर ल्हानशी नदर मारया. पयली वस्त आमी एकामेकाक मान आनी रेस्पेद दिवंक जाय. आमी मनशां आमी जावन आसा देवाचें प्रिती रूप. देवान आपल्या रुपान आमकां रचल्या. आमी मनशां आनी त्या पासत एकामेकाक मान आनी फावो तो रेस्पेद आमी दिवंक जाय. दुसरें एकामेका सोबे मोग आनी मोयपास आमी दाखोवंक जाय. क्रिस्तांवपणें मोग आनी मोयपास एकामेका सोबें दाखोवंक जाय. आमी वांकडें सोंसता जायत वांकडेपण, पूण क्रिस्तांवपण आमचें म्हणटा एकामेका सोबें आमी मोग आनी मोयपास दाखोवंक जाय. तिसरे सुवातेरच्या बाबड्यान सोंसणीकाय आनी समजीकाय आगोट आमच्या जिवितान ती जावंक जाय. आमच्या जिविताची एक वागणूक कशी, आमच्या जिविताचो एक भाग कसो. सोंसणीकाय आमकां जाय, समजीकाय आमकां जाय. बरें जिवीत आमी जियेतलीं जाल्यार, आमचें जिवीत देखीवंत करतलीं जाल्यार हे दोन वस्तूंची गरज आसा आमकां. चवथे सुवातेर बोगसणें जावंक जाय आमच्या जिविताची एक चाल. आमी जायते फावट बोगसणें सांबाळून दवरता. आयज बोगशितलीं, फाल्यां बोगशितलीं आनी केन्ना बोगसूंक आमी पावना. आनी तें बोगसणें तें वायट आमच्या जिवितांत आसा तें काळजान रिगून रावता. आनी बोगसण्याक एक सोयेक दिना बरें करूंक. आनी त्या पासत बोगसणें तुज्या बाबड्यान आमच्या जिविताची एक चाल आमी करूंक जाय. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी सुरवात करूंक जाय एकामेकाक बोगसूंक. हें आमचें क्रिस्तांवपण. आनी शेवटाक तुज्या बाबड्यान आमी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करतलें जाल्यार आमकां मागण्याची गरज आसा. आनी मागणें जावंक जाय आमच्या जिविताचो एक खेरीत भाग, आमच्या जिविताचो एक वांगडी. सुखान तशें दुखान सदांच मागणें आमच्या जिवितान. न्हयच आमी दुखान आसा तेन्ना, आमी कश्टता तेन्ना, पूण सुखान तशें दुखान मागणें जावंक जाय आमच्या जिविताचे एक सांगाती. हे मागणें न्हयच म्हजेच पासत पूण एकामेका पासत. कित्याक ह्या मागण्या उद्देशीं आमी देवाचे खेरीत भशेन परजोलीत आमी देवा मुखार खेरीत भशेन परजोलीत देख दिवंक पावतल्या. तर ह्या वस्तूंची तुज्या बाबड्यान आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसा. जर आमचें जिवीत परजोलीत करतलें जाल्यार, आमचे संबंद थीर जातले जाल्यार ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक आमी वारूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी जावंक पावतल्या गोवाय जेजू क्रिस्ताचे. आमी आतां उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी गरजो आसा त्यो तुज्या बाबड्यान सर्गीच्या बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी संबंदाचेर चड भर घालून आपले पोरचेक समुदायाक एकचारान जेवंक आपलो आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी
समाजीक आनी राजकीय मोलार वावुरतल्यांनी आपलो वावर जबाबदारेन आनी मोगान करून समाजाचे आनी देशाचे उदरगते खातीर वावरूंक आपल्यो येवजण्यो मांडून हाडटना समुदायाच्या एकचारान फूट घालिना जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या बऱ्याची मागणी आय. आमची काकूत तूं. आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी आपले जिविताचे देखी वरवीं आपल्या भुरग्यांक वायट व चुकी आदारतात तेन्ना सोंसणिकायेन आनी मोगान बरो रस्तो दाखोवंक आनी हे वरवीं जेजूचो पोरजोलीत उपकार ती तांकां जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या बऱ्याची मागणी आय. आमची काकूत तूं. आमची भुरगीं आनी तरणाटी समाजाचे अखंड खांबे, जांचे वरवीं आमच्या समाजान जायते बरेपण येता. तांणी जेजूचे जिवाल सांदे जावंक आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आनी सदांच जेजूक चिटकून रावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या बऱ्याची मागणी आय. आमची काकूत तूं. वाग्योन फ्रांसीस सावेराची स्फूर्ती घेवन पवित्र पुस्तक आमच्या दर एका गोराब्याच्या वांगड्यान एकठांय जावन वाचूंक तशेंच देवाच्या उतरा पोरमोने जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूत तूं. सर्गींच्या बापा, थोडी खालतीकायेन आनी व्हडल्या भावार्थान ही थोडी आमची मागणी आमी आयज तुजे मुखार उबारल्यान. आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे खरे गोवायसांक तुजी गोठाय धीर फावो कर आनी बऱ्या रस्त्यार चलूंक आनी आमचें जिवीत परजोलीत करूंक तुजो आदार आमकां दी. आनी हांव मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ कालसा तुका भोगून देवानी उंच्या मोदें संदान करूं शांती करूं देवानी उंच्या मोदें संदान करूं शांती करूं. Assa Gesù, tu esti orgulhoso. Assa Gesù, tu esti orgulhoso. शोभा म्हणून म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पद्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशाकुळाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतलें आमकां नितोल कर आनी वडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता.
तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सुरेशपोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजल्लें, रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा,
आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे श्रागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन विन्सेंट पलोटी आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें मागणें आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची आमकां बगोस आनी आमकां दायेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां. सरेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता. सोर आमकां उदार काकुतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितराचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उजारान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उण्या खातीर मागणें. मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळसांनी तूं म्हज्या काळसां आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. दिवसाता मनशाचे घाम लिपलोलो उण्या रूपान ताणे वाळे उदेल्या पिवूंक दिले ताणेल्या. ताणे वाळे मुकेल्या पिवूंक दिले ताणेल्या. ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो. ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो. ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो.
जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची एका जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमोग विद्मे नाशिल्लो ताचो मायमोग विद्मे नाशिल्लो ताचो मायमोग विद्मे नाशिल्लो ताचो मायमोग विद्मे नाशिल्लो प्रार्थुया सोमया जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां बोल्ल्याय तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेजू जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सुरेस्पत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. हांगसर पितेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताय शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. आयज नोवेनाचो चवथो दीस आयची मांडावळ केल्ल्या इग्रेजा 2 ह्या समुदायाक आमचे दिनवास कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक फादर कामील सिमॉयस पालोटी होम हाचो पालोटी फादर्सांचो एक्स प्रोविन्शियल 3 टर्म्स ताणें हो वावर केला प्रोविन्शियल कसो आयज आनी कालच्या दिसाक आमचे मदें येवन आमचे पासत मिसाची भेट भेटयल्या आनी देवाचें उतर आमकां परगोटलां फादर तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या सगळ्या वावराचेर आमी भरपूर आशिर्वाद मागता सांजे नोवेनाची मांडावळ करूंक रेजिना मुंदी आनी आल्त दाबोली फाल्यांच्या दिसाक नोवेनाची मांडावळ करूंक सकाळच्या मिसाक आसोय आनी विडो एसोसिएशन आनी सांजेच्या मिसाक आल्त दाबोली वालीस सायड
भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आमचे पासून माग. क्रिस्तान लासलासे आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी तांचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडूनराची वळख आमच्याय काळांच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे सवे. San Francisco Xaviera, tuci guru goya shara, tu Jesus ja soika, soda zoi divot kon maka. Tu Jesus ja soika, soda zoi divot kon maka. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus ja soika, soda soy divo gormaga. Tu Jesus ja soy